विसवा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत दिसपट्टे जितलें उदक लागता तितलें मेळटा. खंयच्या वाठारांनी उदकाची समस्या उप्राशिल्ली ना म्हूण भौशीक बांदकाम मंत्री सुनील ढवळीकर उलयला. मात मे आनी जून म्हयन्याच्या पयल्या सप्तका मेरेन कांय जाग्यांनी नवीं कनेक्शनां दिवचे नात म्हूण तो फुडें उलयला. एज ऑन टुडे डे टू डे जे उदक गोंयकारांक जाय त्या बाबतींत कांयच शॉर्टेज ना. जे नवे प्रोजेक्ट आसा ते सबंद गोंयांत ह्या एक म्हयनो ज्या कडेन उदकाची प्रॉब्लेम्स आनी ट्युरिजम इंडस्ट्री वाडिल्ल्या कारणान आमी दर वर्सा डिसिजन घेता की मे आनी जून फर्स्ट वीक पर्यंत जो पर्यंत पावस येना तो पर्यंत कनेक्शन रिलीज करप ना. आनी त्या बेजीसचेर हे आमी डिसिजन घेतलां. फक्त डिसिजन एक 15 दीस पयलीं घेवचें म्हणलें बिकॉज ऑफ देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स नॉट ओन्ली ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर हो एक फॅक्टर, पूण त्या शिवाय बाकीची लायट आसा, मदीं पायप बस जाता, ह्यो गोश्टीक लागून आमकां ते मातशे 15 दीस बेगीन करचें. ऑल गोवा काय ऑल गोवा आसता ते, ऑल गोवा वार्षिक आसता ते. ह्या म्हयन्याक आमी कनेक्शनां दिना. कनेक्शन सवाय म्हयन्यान कनेक्शनां रिलीज करता. मोठे मोठे फ्लॅट्स बिल्डिंगूच आसतात.